मांद्रे मतदारसंघात काँग्रेसीचो कार्यकर्ता मेळावो जालो। ह्या वेळार गोय प्रदेश काँग्रेसीचो फुडारी गिरीश चोडणकरान सरकाराच्या धोरणांचेर आनी खासा करून पेडणेच्या जमीन विक्रीच्या मुद्द्यावयल्यान सरकाराचेर खर टिका केली। फुडल्या 6 म्हयन्यांनी गोंयकारांचे सरकार सत्तेर येतले असो विश्वासूय गिरीशान उक्तायला। पेडणे तालुक्यात जवळजवळ 5 लाख जमिनीचे रूपांतर जाल्ले आसा आणि हे करपाक कोण कारण आमी ताका जोडी नंबर 1 म्हणटा। जोडी नंबर 1 गोंयची गोंय विकपाक काडला। तुमचे जमिनी हडीत करता प्रमोद सावंत आणि विश्वजीत राणे आणि तातूंत तांकां भर दिवपाक तुम्ही एक बरो तन्न भुरगो यंग भुरगो नवीन फेस म्हणून तुम्ही लास्ट इलेक्शनाक ताका जिखून हाडलेलो। तो आमदार कितें करता? तो आमदार जमिनी सत्ता भोंवता आणि त्या जमिनीचे रूपांतर करपाक भोंवता। हे आज बीजेपीन गोंयकारांचेर लादलेले आसा। पेडणे तालुक्याच्या लोकांक आज टेन्शन जाल्लें आसा की आमची जमनी सुखरूप उरतले, आमची शेतां उरतले, आमचे डोंगर उरतले काय आनी आमच्या मुखाल्या भुरग्यांक खावपा पिवपाक कितें तरी आसतलें काय म्हणून ही चिंता आज पेडणे तालुक्याच्या लोकांक खास करून पडलेली आसा। त्या प्रमोद सावंत आणि विश्वजीत राणेच्या सरकाराची एक्सपायरी पिरियड लागीं पावली आसा। फक्त 6 म्हयने उरलेले आसा आणि 6 म्हयन्यानंतर तुमचो सरकार गोंयांत येतलो आणि तुमचे खातीर तो काम करतलो। तुमचे कायदे जे आसा ते कायदे परते हाडटलो। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।